assembly session सोंपलें तातूंतल्यान I was waiting for to hear what the chief minister wanted to talk. कित्याक सद्याक सरकाराक असेंब्लीन डिबेट करच्या पेक्षा भायर डिबेट करपाक आवडटा, भायर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आवडटा, and they like to play with the minds of the people of Goa through such press conferences which I believe are a part of election engineering. Our term election engineering continuously वापरता कित्याक जे कितें करता ते लास्ट 2-2.5 वर्सां तातूंतल्यान एक क्लियर दिश्टी पडटा की they have nothing to show the people of Goa. And out of desperation, they are trying to fool the people of Goa. And this fooling has been continuously. 10,000 जॉबाची जी येवजण जेन्ना ZP इलेक्शनाक सुरू जाल्ली ती आज आमी we have crossed almost about 8 or 9 months. We are still talking about the jobs that will be coming. Applications वेगळ्या स्टेजीर आसात, बाकीचे आसात. सो बाकीच्या लोकांक फक्त युथांक rather than giving them a right direction, getting industries, creating employment, creating skill development, yet proactively poacher peksha they are looking at how to woo the Goan voters, how to make fools of Goans without even applying any further things for the benefit of locals. आज पयलो म्हणल्यार भूमिपुत्र बिल हे गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल 2021 हाजेर आज कंटिन्युअसली सीएम चर्चा करता आणि एक म्हाका दिसता की मुख्यमंत्री असो कसो आसूंक शकता की दोळे उगडून तुज्या दोळ्यान पळोवन फट मारूंक शकता. देर इज अ सेईंग की कोण फट मारता ताका दोळ्यान खंय पळोवंक शकना, पूण हो दोळ्यान पळोवन फट मारता म्हणजे कसलो फटींग आसतलो काय म्हणून. द 3 days सेशन म्हाका दिसता तुमी सगळी मिडिया गोंयच्या जनतेन सगळ्यांनी पळयल्या आनी परत मुख्यमंत्री एक काडटा की ही बिलां आमच्या कडेन रेडी आशिल्ली, ही बिलां तुमी येवन डिस्कस तरी करपाक जाय आशिल्लें, तुमी बिलां तुमी करपाक नाका म्हणून तुमी भायर रावले, वॉकआउट केले. These are continuous allegations which have been coming on the opposition. ताज्या खातीर म्हाका दिसलें थोडे विशय जनते समोरूय क्लियर जावंक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान हाची जाप दिवपाची गरज आसा. 2 दिसान जवळ जवळ ही जी बिलां आयिल्ली तातूंत आय थिंक आय वुडंट बी वॉन्टिंग टू बी रिपिटेटिव्ह, पूण एक बिल इंट्रोडक्शनाक येता सकाळी 4 वरांचेर when the normal business of the earlier day is running. म्हणजे 29 तारखेचो जो बिझनेस 11:30 सुरू जाल्लो तो सकाळी 4:30 सोंपला आणि 4 हांणी हाडून हे बिल आमच्या हातान दिला. गोवा ते भूमिपुत्र अधिकारणी बिल 2021 हे 4 सकाळी हाडून दिला. आम्ही घरा वचून परत सेशनाक आयले सकाळी. रनिंग इन टू द डेज क्वेश्चन हाऊस ते असे महत्वाचे क्वेश्चन आशिल्ले कोल ब्लॉकाचेर बाकीचे. Again they played the same arrogance and autocratic nature by not replying to us. So when it came to this particular part, the joint opposition had only one demand. आम्ही deliberate आणि discuss करपाक आम्ही फाटी नाशिल्ले, पूण बिल वाचपाक टाइम जाय. Chief Minister with such immaturity he is talking on a press conference की आम्ही रेडी आशिल्ले बिलां घेवन तुम्ही एक बिल घेवन आम्ही 12 पर्यंत केला आणि 4 पर्यंत करपाचे. मग तू जनते बरोबर खेळटा. And today the backlash you have received, now you are trying to justify rather than apologizing to the people of Goa for having played with laws to suit your part, तू आज ताजेर पयलें आनी हें घालपाक दुखणें करपाक तू वयल्यान तांकां आमकां सांगता की we could have discussed. कशें डिस्कस करतले? Humanly is it possible? For this bill we had asked the assembly. For this bill we had asked the assembly select committee data we will discuss and come back before the next session म्हणून. ताजेपेक्षा the government denied doing all these things in which is we call as a temple of democracy, and they have thought की भायर वचून प्रेस कॉन्फरन्सीस घेवन प्रेस कॉन्फरन्सीच्या माध्यमांतल्यान लोकांक परत बुलयतले ह्या विशयाचेर सरकार आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हाका दिसता ठाम आसा की लोकांक फुलयल्या शिवाय ताका मतां पडची ना आनी ताज्या खातीर दिस आर द स्टँड्स which he is taking. आज सेशनाचे घेता आसतना बॉम्बे हायकोर्ट हो परत सरकाराक याद करून दिता. महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटाक हेच प्रॉब्लेम जाल्ले, डेमोलिशन केसीस आयिल्ले. आज सरकार म्हणटा डेमोलिशन करता तेन्ना तुमकां दिश्टी पडनाका म्हणून. ज्यांचे डेमोलिशन जावपा जाय तुमी करीत ना आनी जे जावंक जायना तांच्यो अपिलां पंचायत डायरेक्टराच्या हातून कश्यो पडल्या त्यो पळया. वर्साचे वर्सा हियरिंग पे हियरिंग तारीख पे तारीख फक्त जाता. हांवें असेंब्लीन मुद्दो काडिल्लो की पंचायत अशें कित्याक डायरेक्टर पंचायत दवरता अपील्स वीच डू नॉट हॅव एनी clarity or need not be spoken about, but that is the place where we need to have the appeals in favor of the person who is coming for justice.
पूण जस्टीस न पळयता ताका पयलीं स्टे दिवप आनी इलिगॅलिटीज वाडोवप हें पंचायत डायरेक्टराच्या ऑफिसान दिश्टी पडटा. सो गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल जरी नांव करपाक प्रयत्न चेंज केलो की भूमी अधिकारणी बिल म्हणून, ते टायटलान कांयच फरक पडचो ना चड. टायटलान भूमिपुत्राक डेफिनेटली त्रास जातलो. विच भूमिपुत्र वीच वी फील इज अ पर्सन हू हेज as per the government is been here for 30 years, wherein here in every bill it has always been earlier identified as a Goan or a local. So सरकारान हाजेर जे confusion हाडला with the origin of a person and the domicile of a person, हाजेरूय clarity दिवपाची गरज आसा. कित्याक as far as migration is concerned, no, we are not a state having a special status. As a country, everybody is free to move everywhere and settle everywhere. कायदे जे लँडाचे असतात त्या स्टेटा प्रमाणेच असतात आणि ताच्या खातीर whoever comes and settles or stays here is most welcome, but preference is always needs to be given. आम्ही कर्नाटका गेले, कर्नाटका भोवले जाल्यार you will find everything in Kannada. So you have so many other questions which pertain. So you need to ensure that when we come down to Goa, the laws of the land need to be followed, or you need to amend the laws of the land to ensure that the people of Goa who are staying in Goa or who are born in Goa are taken care of. But genuinity पळयतले cannot be a backdoor entry for land mafia. Genuinity पळयतले it cannot be an influx coming in and then गोंयकारपण नाच जावप. सगळे टॉपिक्स डायवर्ट करपाक हे बिल आणि ह्या बिलाचेर गोंयचे लोक चर्चा करतले, तातून आपले उरिल्लें सगळें काम ट्रिपी मेजतलो हे चिंतून करता आसतलो. वन मोर थिंग, ताणें फाटले फाटी तुमी जेन्ना मंत्री आशिल्ले पळय तेन्ना एक बील हाडलेलें की प्रायवेट प्रॉपर्टी जे कोणाची घरां परमिशन घेवंक ना ते लिगलायज करपाची आनी तेज्या खातीर 10,000 रुपया फीज घेतलेली. सो ते हे जर बील हाडलें जाल्यार तेजेन गरज आहा ते बिलाची? तें बील आशिल्लें हांवें म्हज्या वेळार न्ही तें फ्रांसीस डिसोजा रेव्हेन्यू मिनिस्टर्सांक हाडिल्लें. ताका दात नाशिल्ले म्हणजे इट डीड नॉट नो हाव टू गो हेड. पूण हांव आसतना मागीर हांवें तें आय मेड इट टू प्रॉपर रुल्स एंड फ्रेम्स द SOP प्रोसिजर घालो ताका. ते घालता आसतना 10,000 कित्याक घेतिल्ले? 10,000 घेतिल्ले फॉर द सिरियसनेस ऑफ दॅट पर्सन हू इज एप्लायींग. ताणें एप्लाय केलें, फाल्यां सगळी गव्हर्मेंट मशिनरी धाडली, चॅक केलें आनी फाल्यां तो फुडलें भरत ना. इट्स वेस्ट ऑफ टायम. ताच्या खातीर 10,000 भरपाक लायले वीच शूड बी एडजस्टेड. दे वर नॉट प्रोसेसिंग फीज, दे वर टू बी एडजस्टेड अगेन्स्ट द फायनल पेमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन. आज त्या बिलाची वेवस्था कितें आसा हो प्रश्न पडटा की ताका त्या बिलान तो रेग्युलरायज करूंक सोदतालो. ते रेग्युलरेशन गोंयकाराचें जो थंय आसा ताचें घर लिगल ना इतलोच प्रश्न आशिल्लो. तो थंय दवरलो ना, हांवें बिल हाडला. आनी हें बिल इज ओनली म्हाका दिसता तरी फॉर हिज लँड माफिया लॉबीज वीच ही हॅज वीथ हिम अँड द एनक्रोचर्स वीच ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट. दॅट इज ऑल.